वास्को न्यू वाड्यार मंगळारा पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण पंचायत मंत्री मवीन गुदिन्होन केलें। न्यू वाड्यार वाडट्या गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपाक ही ओपी वास्को पुलिशेन घाल्या म्हण माहिती पंचायत मंत्री मवीन गुदिन्होन दिल्या। तशेंच ह्या वेळार पंचायत मंत्र्याचो जल्मदीस मनयलो। RDX सुगा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। इनॉग्रेशन ना कित्याक आमकां खबर आसा कोर्ट लागले कारणान इनॉग्रेशन करपा जायना, पूण आमी खूब पयलीं रेडी केल्ले। कोर्ट लागचे आदीं आमी 2 वस्तू हांगा केल्ले आसा। हांगा न्यू वाडे भितर स्वताच म्हाकाच स्वताची लॉज दिसताली। कितें म्हणटाले सुसायड पॉयंट, ते सुसायड पॉयंट ती ब्रिज आहा थिंगा। आज इट इज नो मोर सुसायड पॉयंट, इट इज अ ब्युटिफूल पॉयंट। तुमी सगळ्यांनी पळयला तो। थिंगा कोणा कुदपा जाय जाल्यार उडकी मारपा जाय जाल्यार सुद्दां मेळना, कित्याक नेटींग आसा। व्हेरी डिफिकल्ट तो निसवण हाडची पडटली, आनी निसवण हाडटा म्हळ्यार कोण थोडी ताका फाटी काडटलो। सो सुसायड करपाचो गेले। दुसरें निवड जाल्ले आसा, ते घाण भितर सद्दां सगळे काळे काळे दिसताले। आज ग्रीन नेटींग आसा आनी सादारण बरें दिसता। दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाब लॉरेन्सा, बाब रापोजा ताबडतोब ते एग्री जाले आउटपोस्ट ऑपरेशनल करपाक। कित्याक बेश्टो आमी घातले आउटपोस्ट आनी चलना, कांय फायदो ना। एकदां हांगा पुलीस आसा, सगळ्याहून व्हडलो आज आमच्या मनान विचार प्रत्येक गोंयकाराचो, आख्खे गोंयान ड्रग्स व्हडल्या प्रमाणान स्प्रेड जाता। हे कशें आमी बंद करपाचें, आनी एक ल्हानशें उदाहरण बंद करपाचें। हांगा न्यू वाडेम आमचें दिसता, म्हळ्यार हांगा भुरगे चड ड्रग्स घेयलोले दिसता। पुलीस आउटपोस्ट आसल्यार सॅल्युटरी एफेक्ट प्लस एक्शन, हांव समजता ते एक्शनूय घेतले, हे बंद जातले हिंगा ड्रग्स, आनी हिंगा भुरगे बसता ते बसपाचे बंद करतले। Many boys, local boys were taking drugs and creating problems under the influence of alcohol. In fact, we have apprehended some boys while when they had drunk and they were causing public nuisance. In fact, even one accused person from this particular place is booked for a murder case and presently facing trial in the Sessions Court. We have booked one case in the nearby area wherein one person was caught red-handed with 1 kg drugs recently. Our endeavor against drugs and against public nuisance will continue, and this outpost is going to be a healthy sign for good development and good policing.